रस्तो आसा तो सामको नॅरो आसा, म्हणजे सामको 1 मिटराचोच रस्तो आसा, तो 2 गाडयो आयल्या जाल्यार पास जायना. तो ही प्रॉपर्टी आसा ती रेल्वेची प्रॉपर्टी आसा. सो आमी रेल्वेक रिक्वेस्ट केला की तुमी आमकां आनी एडिशनल एक 3-4 मिटर सपोज जागो दी, जाल्यार ही फूल एरिया आमी एक व्हडलो रस्तो करतात आनी सायडीन बरो नाल्ला डिसेंट नाल्ला बांदता. सो प्रॉब्लेम हांगचो जो परत परत ब्लॉक जाता. आमी पळयता की हो स्ट्रेच जो आसा हांगा 2 गाडयो पास जावपाक शकना. सो हे जालें जाल्यार सगळें फ्री जातलो आनी आमी मेस्तावडा बायपासूय आमी आज डेवलप करपाक जाता. सो हो टोटल फ्रॉम रेल्वे म्हणजे ताणया हॉटेला कडल्यान तो हांगा पर्यंत तुमच्या हॉटेला पर्यंत जे पळय लोक अशे शॉर्टकट वता तांकां बरो व्हडलो रस्तो मेळटलो. सो हाजो खूब यूज जाता. आनी कितें सांगूंक सोदता? न्ही आमी पळयलें की वास्को खूब वर्सां जालीं आमचे एक थोड्या भागांनी फ्लडींग जाता आनी पयलीं सिटीनूय जातालें, पूण सिटीन आमी ताका वेवस्थीत क्रॉस ड्रेन्स बी करून फूल सिटी बंद जाली. आतां एकूच एरिया उरुले भाग म्हणटा तो नाल्यार बेलाबाय, थंय उदक सांठून उरता आनी खूब नी लँड सांठून उरता. सो थंय पळय प्रॉब्लेम आसा, थंय तो आमी बॉक्स कल्वर्ट घालपाची चिंतला. तो वेवस्थीत मागीर एक कल्वर्ट फूल घेवपाक चिंतला. थंय पळय काम केलां पयलीं, म्हणजे लँड ती आमी जाणा की ती कॅचमेंट एरिया पयलीं ती कॅचमेंट एरिया फील केल्या आनी ती फील केल्या कितें उदकाचो फ्लो आसा पळय तो डायवर्ट केला. तो डायवर्ट केल्ल्यान थंय भरती जाता. सो आमी आतां प्रपोज केला म्हणजे आतां जो ग्रावंड आसा थंयच्यान डायरेक्ट कल्वर्ट येवचो म्हण. सो थंयच्यान क्लियर उदक जातलें. पूण आमकां एक समजून आयलें की हांगा जो कल्वर्ट आसा धाकटो प्रमाणार कल्वर्ट आसा आनी हांगा काय ब्लॉक जाता काय म्हणून. सो हांवें सीएमाक पत्र बरयल्लें की तो आनी एक कल्वर्ट वाडोवन दिवचो म्हण. पूण त्या खातीर ताणें रेल्वे मिनिस्टरा कडल्यान तांचे DN AN सगळे आयल्या म्हणजे पळोवपा खातीर फिजिबिलिटी म्हणजे खरेंच आमकां कल्वर्टाची गरज आसा काय आनी कितें प्रॉब्लेम आसा. हो एक प्रॉब्लेम जाला. आतां ते वचून आमचे WRD जे ऑफिशियल्स आसा तांचे कडेन उलोवन म्हणजे खरंच गरज आसा की ना कल्वर्टाची ते आमी टॅक्निकली पळयतले, कित्याक तांकां आमी सांगलें आनी ताणें गरज नासतना मारपाची कांय फायदो ना. खरीच गरज आसा जाल्यार ताणें मारूंकूच जाय अशें आमचें म्हणणें आसा आनी त्या खातीर ते आज आपले फूल टीम घेवन आज हांगा आयल्या. आनी बाकीच्यो गोश्टी आसा की आमी पळयलें की बेलाबाय मेस्तावाडे थंय एक हें आसा, रस्तो खूब नॅरो आसा. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की थोडी आमकां एक NOC दिवची. तुमचो जो जागो आसा तो जागो रेल्वेचो जागो. सो रेल्वेन सपोज आमकां एक 2 मिटर 3 मिटर जागो दीत अलॉंग द स्ट्रेच जाल्यार आमी नल्लाय बरो बांदूंक शकता आनी रस्तोय बरो बांदूंक शकता. म्हणजे दोन गाडयो सुट्टा अशें जातलें. नाल्यार आमी पळयता की बेलाबाय सदांच ब्लॉक, मेस्तावाड्यार सदांच ब्लॉक. हे ब्लॉक जावचे न्ही म्हणून आमी तांकां तो एक प्रपोजल आमी घाला की थंय आमकां तुमी एक NOC दिवची म्हणून. सो हे 2 हाज्या खातीर ते आयिल्ले. सो आज उलोवणी करून बरें कितें आसा तें आमी ताजेर हें करतले. रेल्वे सपोर्ट करता अशें न्ही, रेल्वे आमकां सदांच सपोर्ट करता. वेरेवर इट इज नेसेसरी एंड वेरेवर इट इज फिजिबल त्यो सगळ्यो गोश्टी करता. आतां सपोज ते जावंकूच शकना थंय आमी तांकां स्ट्रेस करूंक शकना, पूण खंय आमकां जावपाक जाय टॅक्निकली जावपाक जाय जाल्यार आमी तांकां फोर्स करून सांगपा जाता की आमकां हांगा तुमी करून दिया म्हणून. पूण रेल्वेज आमकां पयलींय सपोर्ट करताली, आतांय सपोर्ट करता. इवन आमी ते वाडयता आसतना मेस्तावाड्यार उडयेर तो सगळो रस्तो आमी वाडयलो. सो तांचे सायडींतल्यान आमकां सपोर्ट मेळत आसा. 2 गोश्टी ज्यो आसा ह्यो इतले वर्साच्यो गोश्टी. सो खंय तरी तेय बी आपली तकली लावन काम तांचें चालू आसा. सो जातलें, दोनूय गोश्टी जातल्यो अशें आमी होपफूल आसा. वास्कोन म्हणजे फ्लडींग म्हणजे खाली आमच्या वडान जाता, कित्याक ती लो लायन एरिया आनी बेलाबाय आनी उरुले हे कायमचें फ्लडींग जातालें. 40-50 वर्सां जालीं. पूण ह्या 3-4 वर्सांनी हांगा जास्ती जावपाक पडलें, कित्याक फक्त पयलीं आमचें जें शेत आसलें तें पुरयल्या कारणान हें आनीक वाडलें. पूण तो जो नल्ला बांदलेलो तो सारको बांदूंक नासलेलो म्हणून आयज आमच्या आमदारान ताका सांगलां एक स्ट्रेट नल्ला बांदचो म्हणून आनी WRDनूय तें ओके केलें. आतां म्हाका दिसता फुडें कितें जायत म्हणून अशें तशें बाकीच्यो गोश्टी म्हटल्यार रोड वायंडींग जावं पळय आतां आमची बेलाबाय स्टेज आहा ते स्टेजा मागीर खूब कंडिशन जाता, ट्रॅफिक जाम जाता. जे लोक आतां भायल्यासून येता मेट्रो थंयसर आमकां प्रॉब्लम जाता व्हेकलाक. म्हणून तो एरिया आसा तो रेल्वेच्या हितून आसा. पूण रेल्वेन आमकां ऑलरेडी एक NOC दिल्या तो नल्ला बांदपाक. तो नल्ला बांदतना मागीर आतां आमी तेचे कडेन NOC मागल्या आमकां रोड वायंडींग खातीर ती NOC दिवची म्हणून. आनी ते ऑलरेडी एग्री जाल्लेले आसा. आमदारान तांकां सांगलेलें आनी आमदाराक ते एवरी टायम ते सपोर्ट करता. आमी बरी गोश्ट आहा की दोगूय मेळोन आमी आनी रेल्वे बरें चल्लेलें आसा तें.